Sasna no mantuka Solves pora eklias tevo Sasna no mantuka Tu volto tu potveda Tu ci moj ma sogliam fakta Tu volto tu potveda Tu ci moj ma sogliam fakta Solves Pora eklias deva Sasna no mantuka Solves Pora eklias deva Sasna no mantuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमच्या आत्म्यात सगळे आसूं भावा भयणीनो केद भाशेन आयज इगोज माता उगडास दवरता बागिवोन बेनेडिक्ट मोता ती पोती इंग्लीश भाशेन तांकां मांक्स म्हणटात आनी हो बागिवोन बेनेडिक्ट बऱ्या व्हडल्या फामिलींतलो पूण जेन्ना तो जेजू वळखलो तो आपणाची सवय आसली ती गेरस्काय सोडून परत एक नवें जिवीत जेजू क्रिस्ता वरवीं आपलें जिवीत सुरू करूंक सोदता आयज तीच संदी तुका आनी म्हाका मेळटा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमचें जिवीत न्हय पूण जेजूचें जिवीत जीव केद भाशेन आमकां सगल्यांक ही कृपा मागुया आनी अदीक करून आमकां सगल्यांक पातकाचें खोत लागलां केद भाशेन देवाच्या कृपेन जेजूच्या कुडी रोगतान हें धुवन काडल्या पुरो म्हूण ह्या मिसांत आमचे पासत मागुया. सर्वेस्परा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासत बागिवून सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. Sumia kaklut kor Krista kaklut kor Krista kaklut kor Sumia kaklut kor Sumia kaklut kor. प्रार्थुया. आयच्या मिसांत आमी मागुया माथ्यू सेबेस्तियांव डिकोस्ताच्या आत्म्या तपासत तशेंच जी कोण आपलो वाडदीस मनयता तांचे पासत आमी ह्या मिसांत मागुया पपेचुआ नोरोना सावियो आनी मिकेन्झील सिल्वेरा तशेंच आमची जी इंदेसांवां आहा ह्या मिसांत आमी देवा मुखार भेटोवया. सर्वेस्परा देवा मोताती पोती बागिवोन बेनेडिक्टाक तुजे दैवीक सेवेचे शाळेन नावादीक गुरू कसो केलोय सर वस्तू परस आमी तुजो अदीक मोग करूंक आनी तुज्या आज्ञाच्या मार्गान उरबेवोन काळजान चलूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियास राजाच्या मोन्नाच्या वर्सा एका उंच शिंहासनार बसलेलो. हांवें सर्वेस्पराक पळयलेलो. ताच्या सांगाता आसलेल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसलेली सेराफी हांकां जण एकल्यांक सर्व पाकोटे आसले. दोन ताचे मुखामोळ धापूंक दोन ताचे पांय धापूंक आनी दोन ओडून वचूंक.
ते एकामेकाक व्हडल्यान अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर, सगलो संवसार भरला ताच्या वैभवान. बोब मारतल्याच्या आवाजान बुनियाद हायली आनी देव मंदीर दुवारून भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोळडिऱ्या बेसार हांव आसां, कोटा म्हजें, कारण हांव एक मेळ्या ओठांचो मनीस, आनी मेळ्या ओठांच्या मनशा मदें हांव जियेतां, आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोलबाराच्या सर्वेस्पराक राजा पळयला. तेन्ना एक सेराफी विधवेल्लो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी ओडून आयलो, आनी ताणें तो म्हज्या ओठांक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओठांक लायलोलो तो तुजें पातोक काडून उडयलें आनी तुजें कोटेपण धुवन काडलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? आमच्या संदेशकार कोण जायत? हांवें प्रतिपाळ केलो, हो पळय, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. सर्वेस्पराचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळीं म्हणया, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेची आंगवस्त्रां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंटांक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. ओरोंबाक तावन तुजें शिवासन गोट उबें आसा. सासणांक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब, वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयताय. तुजें उतर कदीच हालोना, बदलोना. संवसार सरोसोर सर्वेस्परा, तुज्या घरान फाकतली पवित्रताय. जबाब, वैभवान नेसलो सर्वेस्पर राजवट चलयताय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातिवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आपल्या गुरू परस शीस आनी आपल्या दोनया परस चाकोर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. गोराब्याच्या दोनयाक बिलजिबूल म्हणलो जाल्यार ताच्या गोरच्यांक त्यावून आनीक कितें म्हणची नात. त्या पासत तांकां भिवू नाकात. आतां दांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कोळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात, आनी कानान फुटफुटलोलें तुमी आयकलां तें पाठसार तावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणान नास करूंक जाता. करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भुंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात. म्हणटूच तुमी भिवू नाकात.
शेरक्यांच्या बिरयां परस तुमी ओदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर पुरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय पुरगोडटलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. सोम्याचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, पयलें वाचप आमी आयकलां इजायास ह्या प्रवादाच्या पुस्तका वेलें. आमी जाणाव सगळे प्रवादी देवान केईत भाशेन आपयलेले आहा आनी आमी आयज पळयता इजाया कशे भाशेन ताका आपोवणें मेळटा. पयली सुवात तो देवाच्या मंदिरांत आहा आनी ह्या देवाच्या मंदिरांत आसतना आमी पळयता जायते सेराफीम आनी चेरुबीम ही उतरां आयकलां आमी. सेराफीम आनी चेरुबीम म्हणल्यार नॉर्मली एंजल्स जे देवाचें भोजन कोत्ता आनी देवाचें कार्य फुडें व्हरतात. आनी हे एंजल्स कितें कोत्ता काय देव मंदिरांत आसतना पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर देव जें आदी काळान म्हणलोलें तें आमी दर एका मिसान म्हणटाच. आनी जेन्ना ह्या आंज बोडव्यांनी हे सेराफिमांनी जेन्ना हे पवित्र पवित्र दोलबराचो सर्वेस्पर देव म्हणलें न्हू आख्खी जमीन हालता खोलता. कित्याक काय? कित्याक देवाचें पवित्रपण पळोवन ही जमीन हो संवसार हालता. आमी ही उतरां उच्चारतात की ना दर मिसाक पवित्र 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 म्हणटात. त्या वेळार आमचे भितर फिलिंग्स कितें आहा आसोंक जाय तें म्हणल्यार आमी ह्या देवा कडेन आयल्या तो जावन आसा पवित्र. आनी ह्या पवित्र देवा कडेन येतना एके भाशेन आमचे भितर कितें आहा, कितें खोत आहा, कितें पवित्र आहा आमकां दिसून येता न्हू. कित्याक आमी पळयता आयजायासाक जेन्ना ह्या आयजायाक कडेन येता तो म्हणटा म्हाजी ओंटां न्हू दे आर डर्टी, ते क्लीन नात. आनी हो मागीर सेराफीम एक इंगळो न्हू कोलसो वॉट वी से एश नॉट एश कोल जळटो कोल ताच्या जिबली लायता आनी ताका पवित्र तुजें ओंटां पवित्र केल्यात तीच म्हणटा. आमच्या ओंटाचेर कितें आमकां ह्या आधुनीक काळार फावो जाता जेजू क्रिस्ताची कूड न्हू. आनी केईत भाशेन जर तर तुका आनी म्हाका आमचेंच भितरलें खोट आमच्यान ओळखून घेवंक जायना. देवाचें पवित्रपण, देवाचें कार्य, देवाचें येवजण ह्या संवसारान कशी फांगतली काय. कित्याक मनीस आपणाकूच आपूण पातक कोत्ता तें ताका केन्ना केन्ना दिश्टी पडना. तो दुसऱ्याचें पातक ताका दिश्टी पडटा पूण आपूण कितें कोत्ता तें दिश्टी पडना. आयज शुभ वर्तमानान पळयता पयले सुवातेर जेजू म्हणटा आपल्या गुरू परस शीस आनी आपल्या दोनया परस चाकर व्हरतो न्हय. कितें दाखोवन दिता काय पयले सुवातेर जेजू तुका आनी म्हाका आपयता ताचें जिवीत परगट करूंक. कित्याक संवसारांतली व्हडल्यांतली व्हडली ताळणी इज टू प्रोक्लेम वन सेल्फ टू द वर्ल्ड. आमी आमकांच समाजान आमी व्हरतें म्हूण दाखोवंक सोदतात ना. जेजू व्हरतो म्हूण तें तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत दाखोवंक आमी खरेपणी हो आमचो वावर, हेंच आमचें आपोवणें. आनी ह्या आयजाया प्रवाद्याक कसो विचून काडला आयज तोच देव तुका आनी म्हाका आमच्या जल्मा वरवींच न्हय पूण आयज तें तूं आनी हांव जिवीत जियेता एक विटनस तो की देव तुजी आनी म्हजी आयज पासून कॅर घेता. कित्याक त्याच आवयच्या कुस्वांतूच म्हाका मरण फावो येवंक जातालें पूण ना. आयज हांव कितलींच वर्सां म्हजें जिवीत ह्या संवसारान जियेता पूण तें देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेतात म्हूण म्हाका विचार करूंक गरज. कित्याक म्हजें जिवीत जावन आसा एक विचून काडलेलें जिवीत, दुसरें म्हणल्यार एक जबाबदारेचें जिवीत. आयज हो जेजू तुका आनी म्हाका आमकां भिये नाका म्हूण सांगतात. कित्याक संवसारान तुका आनी म्हाका खाला घालतले मनीस आहाच न्हू, ताळण्यो आहाच पूण होच देव म्हणटा भिवू नाका. आनी तितलेंच न्हय तुज्या आनी म्हज्या जिविताचें मोल कितें तो सांगून दिता. यू आर ऑफ मच मोर देन ऑफ अ हायर वॅल्यू which cannot be paid with the worldly things. न्हू संवसारान आमी जाणा
ह्युमन ट्रॅफिकींग आहा न्हू, लोक एकामेकाक विकतात. इज इट द व्हॅल्यू ऑफ ह्युमन बींग दॅट मच ओन्ली? 50,000, 1,00,000, 1.5 करोड? नो. ह्युमन बींग इज ऑफ हायर व्हॅल्यू, आनी हो व्हॅल्यू तुजो आनी म्हजो जेजू क्रिस्त दिता. आयज जरी तर जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या जिविताक इतलो व्हॅल्यू दिता, आमी दुसऱ्या मनशांक व्हॅल्यू दिवंक गरज न्हूय तांकां तांची डिग्निटी स्ट्रीप करूंक. मागुया जेजू क्रिस्ताची कृपा उदीक करून म्हजें खोत ओळखूंक, टू रेकग्नायज माय सिन्स, आनी म्हाका पवित्रपणाचें जिवीत, तें म्हणल्यार देवाचें दैवीक जिवीत जिवंक ताची कृपा आमकां ह्या मिसांत मागुया. Dana toire velar ami git gavuya gitaचा C43. Bedicerunia sove, amci canzano volta, sucanidu sorangele, Gesù tu cabetoita, sucanidu sorangele, Gesù tu cabetoita, utkaciate mia vori, amca tuja che roca, cusace tuce bori, Gesù munciata rona, cusace tuce bori, Gesù munciata rona. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पुर्विदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाक्ये पवित्र वेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर वेस्परा बागिवोन बेनेदिताचे परबे दिसा आमी हाडलोल्या ह्या पवित्र दानाचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. अशें ताची देख घेवन तुका सोदून तुजे सेवेन एकवटाची आनी शांतीची देणी जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. आमचो सोडवणदार आनी तारोक जावंक तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनी आंकवारी तावन जल्मलो. आपले हात विस्तारून आनी कोश्टा मोडणाचे जैत व्हरून ताणें तुजी कुशी पाडली आनी तुका एक पवित्र परसा जोडून घेतली. अशें ताणें मोडणाचें जैत व्हेलें आनी पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. देखून देवदूतां आनी सोमेत सांता भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. Covid, 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 dol barazzo survis purudin, surgani sosar volle tuja vojvovan, Hosanna usorgi, solves poracina vietato subagi, Hosanna usorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सुसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो
तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पथकांचें बक्षणे मेळट्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी समोरमता आनी तूं बरो देसो तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. देखून सर्वेस्परा सुम्या जिजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडबुणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतोले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा केपी तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे एकाकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीवन अंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागीवन जुजे तिचो पती बागीवन दोन दुतां बागीवन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सूर पदवेदार बापा सूर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें मागणें आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अंतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाळाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातुले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जिविताचे उदक हाळू पियूंक येवचे ताणेल्यारू. जिविताचो उदक हाळू पियूंक येवचे भुकेल्यारू. जिविताचे उदक हाळू पियूंक येवचे ताणेल्यारू. जिविताचो उदक पियूंक येवचे भुकेल्यारू. आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव नेता. आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव नेता.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा सासणीक जिविताची खात्री जोडलोली आमी भाग्यवंत बेनिदिताची शिकवण पाळून तुजे सेवेंत आमी विस्वाशी रावंक आनी आमच्या भावा भयणीचो खोतखोतीत मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या आत्म्या सवे सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. शेवटाक आमी गीत गावया गिताचो T23. Lutinge bolole Rani sorga संसाराचे सदांच आमच्या मोगान लासलोले सांडू नाका माये मोगाचे पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपांव पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपांव.